दोन दुतांच्या इतिहासावेले वाचप. पावलो आनी ताचे सांगाती पाफोस थावन तारवार बसून पानफिलेच्या पेरगाक गेले. हांगा थावन तांकां सोडून जुआंव जेरुसल्याक परतलो. पूण हेर सगळे पेरगा थावन फुडें वचून पिसिडेचे आंत्योकेंत पावले आनी सोनवारा दिसा देवस्थानांत भितर सरून थंय बसले. सोमुतींतली आनी प्रवाद्यांच्या पुस्तकांतली वाचपां जातूच देवस्थानाच्या अधिकाऱ्यांनी तांकां असो निरोप धाडलो. भावांनो, तुमकां खोशी जाल्यार तुमच्यान पोरचेक उपशां करूं येता. पावलो उबो रावलो आनी आपल्या हातांत खुणा करून ताणें म्हणलें, इस्रायलाचे मनशांनो आनी देवाची भक्ती करतल्यांनो, आयकात. इस्रायल पोरजेच्या देवान आमच्या पुर्वजांक विंचून काडलीं आनी ती विदेशी कशी इजिप्तांत आसली तेन्ना तांची ताणें एक परजा उत्पन्न केली आनी व्हडले पदवेन तांकां थंयसरलीं भायर काडलीं. 40 वर्सां तांकां अरण्यांत सांबाळलीं. कानानांत 7 राष्ट्रांचो भोसमूक करतोच सुमार 450 वर्सां पर्यंत तांचो देश इस्रायलितांक दिलो. ह्या उपरांत साम्युएल प्रवादी ये पर्यंत ताणें तांकां नितिदाद दिले. मागीर तांणी राजा मागलो आनी देवान 40 वर्सां पर्यंत तांकां बेंजमिनाच्या कुळाचो किसाचो पूत सावलू दिलो. मागीर ताका निखडायल्ले उपरांत तांचो राजा जावंक देवान दाविदाक उपजयलो आनी ताचे विशीं गोवाय दिवन म्हणलें, म्हज्या काळजा सारको म्हाका जेसेचो पूत दावीद मेळ्ळा. सगल्यो म्हज्यो खुश्यो तो करतलो. आपले बासावणे परमणे दाविदाचे संस्थींतलो देवान इस्रायलाक जेजू सोडवणदार उपजयलो. जुआंवान आख्खे इस्रायलाचे पोरचेक जिवीत बदलपाचें स्नान परगटलें तेन्ना ताच्या येण्याची खबर ताणें सांगली. आपल्या जिविताचें काम सोंपोवचे वेळार जुआंवान म्हणलें, तुमी चिंतात तो हांव न्हय. म्हजे फाटल्यान आनीक एकलो येवचो आसा आनी तांच्या वाणाच्यो वाद्यो सोडूंक म्हाका फावना. देवाचें उतर हें. देवाचें व्हड उपकार. आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावन दी. तुजो मोग सर्वेस्पराक सदां काळ वाखाणटलें. तुजो मोग सर्वेस्पराक सदां काळ वाखाणटलें. पिणकेचे पिणकेन तुजें विस्वाशीपण परगटतलो. तुजो मोग सासणांक तोखता तसलो थीर केलाय म्हूण हांव जाणा. जसो स्वर्ग तशें तुजें विस्वाशीपण तुवें थंय अखंड करून दवरल्याय. जबाब. तुजो मोग सर्वेस्परा सदां काळ वाखाणटलें. दावीद म्हजो सेवक म्हाका मेळ्ळो आनी म्हज्या पवित्र तेलान हांवें ताका मागलो. म्हजो हात सदांच ताका राखतलो आनी म्हजो बावलो ताका घट करतलो. जबाब. तुजो मोग सर्वेस्परा सदां काळ वाखाणटलें. म्हजें विस्वाशीपण आनी म्हजो मोग ताका सांबाळटली आनी म्हज्या नांवान तो जैतिवंत जायत वेतलो. तो म्हाका म्हणटलो, तूं म्हजो बाप, म्हजो देव आनी म्हज्या तारणाचें खडप. जबाब. तुजो मोग सर्वेस्परा सदां काळ वाखाणटलें. उद्गार. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तूं विस्वाशी गोंय मेल्ल्यांतलो मालगडो.
दया मया करून तुज्या रोगतान तुवें धुलीं आमची पातकां. जुवांव पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. हांव तुमकां सोच सांगतां, आपल्या दुनिया वोन गुलाम वोड न्हय, तशेंच पाठयलोलो कोण आपणाक पाठयला ताचे वोन वोड न्हय. हें जाणो जावन तुमी तशेंच करशात जाल्यार तुमी सुभागी. हांव तुमची सगल्यांची खबर करिना. कोणाक हांवें विंचून काडल्यात ते हांव जाणां, पूण पवित्र पुस्तकांतलें हें उतर पाळोवन येवंक जाय. जो म्हजे बरोबर जेवणाक बसलोलो आसा ताणें म्हजेर खोंट उबारली. हें घडोवन येतलें तेन्ना हांवूच तो म्हूण तुमी भावार्थ दवरचे खातीर हें घडचे आदींच हांव तुमकां सांगून दवरतां. हांव तुमकां सोच सांगतां, हांव धाडटां तांकां मानून घेतात ती म्हाका मानून घेतात, आनी म्हाका मानून घेतात ती म्हाका पाठयला तेका मानून घेतात. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान ये वाखाणणी तुका क्रिस्ता. नियाळ गोवाय नियाळाक आदार. देवान बेंजामिनेचा कुलेंतलो किसाचो पूत सावलू तांकां दिलो. हाणें 40 वर्सां राजवट चलयली. ताका निखळायल्या उपरांत देवान दाविदाक ताचो राजा जावंक वयर काडलो आनी ताचे विशीं गोवाय दिवन म्हणलें, म्हज्या काळजा सारको म्हाका दावीद जेसूचो पूत मेळ्ळो तेन्ना सगल्यो म्हज्यो खुश्यो तो करतालो. आमकां जोण एकल्याक आमच्या जल्मांत आनी आमच्या पवित्र स्नाना दिसा जेजूच्या त्रिपेंत कार्यांक भाग मेळ्ळा. देवान आमकां आपलो गोवाय जावंक उलो केला आनी आमच्या जिवितांत जायतें बरेंपण शिंपडावंक जाता. आनी अशें करून आमी जेजूचे गोवाय जावंक पावतले. देखीक कुटुंबांत आनी सांगाता मागणें करता आनी बरोबर जेवणाक बसता तेन्ना जेजूक गोवाय दिता. जेन्ना समुदायांत आमी सांगाता पिडेस्तांचो व गुरजेक सांपडलेल्यांचो भेटेक वचून तांकां बरवसो आनी मोग वांटता तेन्ना जेजूक आमी गोवाय दिता. तर आयज आमचो थाराव जावन दी बरेपण शिंपडावंक बरवस्यांचे यात्रेंत वांटो घेवंक गोवाय जावं या.